नमस्कार. प्रुडंट मीडियाच्या हॅलो करिअर या कार्यावळीत तुमच्या सगळ्यांचे स्वागत. आजचा विषय असा करिअर इन शिप बिल्डिंग आणि आमच्यामध्ये असतात सतीश पालीकर सर. सर स्वागत तुमच्या या कार्यावळीत. नमस्कार सर. आम्ही पळयला की तुम्ही ज्या डिपार्टमेंटाचे HOD आसात म्हणजे शिप बिल्डिंग इंजिनियरींग डिप्लोमा हो तुमचो कोर्स आसा. हो कोर्स म्हाका दिसता फक्त गोंयानूच आसा. गोंयानूच आसा. हाचें कारण कितें म्हणजे सबंद देशभरान हो कोर्स ना आनी फक्त गोंयान आसा. शिप बिल्डिंग एज अ कॅरियर इज ऑल ओवर द वर्ल्ड. It has been happening in UK, it has been happening in US, even in India. Shipbuilding and ship design, it was there always in IIT Madras, IIT Kharagpur, Cochin University, Andhra University. पण आमच्या गोंयान इन्स्टिट्यूट ऑफ शिपबिल्डिंग टेक्नॉलॉजी ह्या इन्स्टिट्यूटान तो 1981 कोर्स स्टार्ट केलो. आणि इट इज परहॅप्स द ओनली कोर्स विच इज द इन्स्टिट्यूट इज रन अँड मॅनेज बाय द ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज. ते कोर्स स्टार्ट केल्लो कित्याक लागून म्हणजे दीस पर्टिक्युलर फील्ड रिक्वायर्स स्पेशलायज्ड मॅनपॉवर. म्हणजे गोव्यान ती इंडस्ट्री आसली. इंडस्ट्री वॉज डेव्हलपिंग सिन्स मायनिंग एट टेकन अप एन ऑल शिप बिल्डिंग, barge building, repairs and all. That was required. So all this forced all the owners of these industries to come together and start a diploma which was oriented to shipbuilding in Goa. Okay. तुम्ही म्हटलं की हे देशभरान एकूच कोर्स आसा म्हणजे वेगळो युनिक असो. युनिक कोर्स आसा. तेन्ना ह्या कोर्साचें वेगळेपण कितें? वेगळेपण म्हळ्यार बेसिकली मोस्ट ऑफ द डिप्लोमाज आर 3 years. हो कोर्स आमी 4 वर्सां चलयता आनी तातूंत एक वर्स कंपल्सरी ट्रेनिंग आसता भुरग्यांक. सो गोवन यार्ड्स एंड द नेबरिंग स्टेट्स गुजरात, मुंबय, द बिग यार्ड्स एंड ऑल आमी तांकां ट्रेनिंगाक धाडटा थंयसर 1 year कंपल्सरी. एंड द रिमेनिंग 3 years इज द कोर्सीस इन वीच वी कवर वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ ship building, ship design, ship repairs. So in that the areas what we teach them is ship construction, ship repairs. म्हणजे म्हाका दिसता वेगवेगळ्या इंडस्ट्री एकठांय येवन हो कोर्स निर्माण केला असल्या कारणान इंडस्ट्रीचे जे कितें डिमांड आसा ते डिमांड तुमी फुलफील करपाचो प्रयत्न करता, जो कदाचित बाकीच्या कॉलेजींनी जायना आसत. म्हणजे एकाडेमीक एका सायडीन उरता आणि इंडस्ट्रीची गरज रिक्वायरमेंट्स आर डिफरंट. म्हाका दिसता तो प्रॅक्टिकल एस्पेक्ट तुमी चड कवर करता. आणि आतां देर इज मरीन इंजिनियरींग that only deals with equipments on ships, the repair of them, the installation of them. Then there is a degree in naval architecture. तेच म्हाका तुमकां विचारपाचें आसलें की हे शिप बिल्डिंग जालें हाचे डिफरंट आस्पेक्ट खंयचे. सो बेसिकली आमी आतां ते थियरी कोर्सीस करता पळय तातूंत वी कवर एरियाज ऑन नेवल आर्किटेक्चर, दॅट इज डिझायनींग ऑफ द शिप. ताजो स्ट्रक्चर कसो डिझायन करपाचो, मागीर ती फूल एरिया भितरली शिपाची कशी डिवायड करपाची, डिफरंट कंपार्टमेंट्स, इंजीन खंय दवरपाचें, कार्गो खंय दवरपाचो, हें सगळें तातूंत जाता. नेवल आर्किटेक्चर पार्ट. थोडे कोर्सीस नेवल आर्किटेक्चराचेर आसता. देन थोडे कोर्सीस आसता ऑन शिप कन्स्ट्रक्शन एंड रिपेर्स. तातूंत आमी वेल्डिंग कवर करता, डिफरंट एस्पेक्ट्स ऑफ फॅब्रिकेशन ऑफ द हल, बिकॉज शिप इज मोस्टली मेड ऑफ स्टील. 90% ऑफ द वेसल्स आर मेड ऑफ steel, so fabrication of that is one area. Some courses on ship construction and ship repairs, some on naval architecture, then some on marine engineering, wherein all the equipments, the engine असता ते कशे ओवरऑल करपाचे, कशे रिपेर करपाचे, इन्स्टॉल कशे करपाचे, प्रोपेलर कशे इन्स्टॉल करपाचो, ऑल दीस थिंग्स आर कवर्ड इन द 3 years थियरी. नाव 1 year ट्रेनिंग आमी दिता पळय इंडस्ट्रीन, ते कितें करता आमी 5th सेमिस्टर, टोटल आसा 8 semesters. So 5th semester आमी तांकां गोवन यार्ड्सान धाडटा. गोवन यार्ड्स लायक वी सेंड देम टू चोगुलेज, देम पोवन धाडटा. फर्स्ट हँड एक्सपिरियन्स तांकां. मागीर वन्स दे सी ऑल दोज इक्विपमेंट्स, स्ट्रक्चर्स एंड ऑल, देन दे कम अगेन फॉर क्लासेस. So 6th and 7th semester, because they have seen things, grasping becomes better. They grasp the overall aspects of ships. Then in the 8th semester again we send for 6 months training. That time we send them to big shipyards like Goa shipyard, Masgon dock. We send them to ABG in Gujarat, L&T in Gujarat. So all these yards we send them to. तेका लागून तांकां जे कितें शिकता ते कळपा खातीरूय एक वेगळो व्हेरी इजी जाता. आनी हो कोर्स इतलो स्प्रेड जाला की आमच्या गोंयांत तरी अवेरनस कमी आसा, पूण शिप बिल्डिंग इंडस्ट्रीन सगळ्यांक खबर आसा. तांकां इजिली आयडेंटिफाय जाता हो स्टुडंट शिप बिल्डिंग केल्लें आसा म्हणून. नॉट ओन्ली इन नेबरिंग स्टेट्स, इट इज ऑल्सो इन गल्फ, दुबय, बारीन, कटार, सिंगापूर सुद्धा आमचे खुबशे इंजिनियर आता 81 स्टार्ट जाला. सो देर आर पीपल हू आर एट द मॅनेजरियल पोस्ट, द मेन मॅनेजर्स. देन देर आर सुप्रिटेंडंट्स. इन सिंगापूर दे कॉल देम सुप्रिटेंडंट्स, द हायर मॅनेजर्स. So they are actually heading most of the departments all over the
ऑल ओव्हर तुम्ही म्हणजे म्हटलं की गोव्यान अवेअरनेस कमी झाला, ह्या कार्यक्रमाच्या निमतान हो अवेअरनेस जातलो अशें आमी धरुया. म्हाका सांग की हेजो एडमिशनाचो क्रायटेरिया कितें आसा, म्हणजे केन्ना 10वी उपरांत 12वी उपरांत कसो कितें एका कोर्साक एडमिशन मेळटा? बेसिकली हो कोर्स आसा, दिस इज गव्हर्मेंट, इट इज अ गव्हर्मेंट एडेड पॉलिटेक्निक. ओके. So it is approved AICT course. It is approved by AICT, and it comes under Directorate of Technical Education Goa. So admission is centralized. It happens in DT Goa, wherein the 10 standard marks, the merit list is prepared, and based on the merit list, people opt for different branches. So shipbuilding is also one of the course which people can opt for. Okay. But general trend I've seen, like in the class of, we have 40 students joining every year. I've seen mostly around 30 of them are after 12th. The reason is they first, they are not aware. Secondly, they try first for degree colleges, and then they come for shipbuilding once they know that there are good career options in that. ओके. म्हणजे बाकीचे जे डिप्लोमा कोर्सेस असतात त्या डिप्लोमा कोर्सा भशेनूच एक शिप बिल्डिंग कोर्स, म्हणजे ताचे जी फॉर्मॅलिटी आसा बाकीच्या कोर्सांची Same फॉर्मॅलिटी आणि त्याच क्रायटेरिया करायची. It is AICT approved course. ओके. And it is affiliated to Directorate of Technical Education Goa. ओके. तुम्ही म्हटलं की 10वी उपरांत खरें म्हणजे भुरग्यान आयल्यार ताका एडमिशन मेळटा, आणि तुम्ही म्हटलं की चडशे भुरगे मात 12वी उपरांत येता. तुम्ही इतली वर्सां ते कोर्स शिकयता आणि वेगवेगळ्या हातूनय तुम्ही शिकयला, तर तुमचें स्वताचें मत कितें की खंयच्या वयान भुरग्यान आयल्या 10वी उपरांत येवं येता, पण तो 10वे उपरांत भुरग्यान येवचें की 12वी सायन्स करून जर भुरग्यान आयलो जाल्यार तें चड बरें पडटा? आता थोड्यांक कळना आपलो एप्टिट्यूड कितलो आसा. थोड्यांक कितें आसता, आफ्टर 12th तितली मॅच्युरिटी नासता, मॅच्युरिटी आसना 10वी. सो दे डू 12th and all, and then they see if they can get in some other degree colleges. If they can't, then they come for a diploma. But now I know that many boys after 10th first only they decide that थोडे आसा अशे 10 भुरगे अशे आसता कोणाक खबर आसा तें. सो ते कितें करता, पयलीं डिसायड करता की पयलीं तें ठरयल्लें आसता, तांचे कोण तरी फॅमिलीन पयलीं शिपबिल्डिंग इंजिनियरींग केल्लें आसता. बरोबर. सो ते पयलींच डिसायड करता कितें आमी डिप्लोमान शिपबिल्डिंग करपाचें, कित्याक देर आर फर्दर वर्टिकल मोबिलिटी इज ऑल्सो पॉसिबल इन शिपबिल्डिंग, हें तांकां खबर आसता. ओके. सो ते 10th जावन डिप्लोमा करता 4 वर्सां, अँड बेस्ड ऑन मेरिट दे गेट हायर अदर कॉलेजीस ऑल्सो. दे कॅन डू डिग्री इन अदर, देर आर ब्रांचीस वेर दे कॅन गो फॉर हायर एज्युकेशन. ओके. हे सगळे कोर्साचो स्ट्रक्चर कसो कितें आसा? कोर्साचो स्ट्रक्चर म्हणजे आता तुमकां सांगलें तशें हांवें, नेवल आर्किटेक्चर इज वन एरिया. म्हणजे हे नेवल आर्किटेक्चर डिझायन करप, बोट डिझायन करप, आणि म्हणजे नेवल आर्किटेक्चर, मरीन, म्हणजे हे सगळे आस्पेक्ट तुम्ही त्या भागांत कवर करता. आनी ते करपी म्हळ्यार कितें, पयलीं आमचो सिलेबस बी केला तो इंडस्ट्रीच्या एक्सपर्ट्सांनी केला. ओके. बिकॉज वी हॅव हेंय वेगळेपण करायचें. वेगळेपण, हय. आनी आमचो सिलेबस रेग्युलरली अपडेट जाता, बिकॉज वी हॅव इंडस्ट्री पीपल विथ 30-40 years कमिंग अँड रेग्युलरली टेकिंग क्लासीस इन आवर इन्स्टिट्यूट. सो आनी सेकंडली विथ द शिपयार्ड्स एंड ऑल आमचें इतलें इंटरेक्शन आसता की लेटस्ट कितें जालें तें आमकां कळटा. सो आमचो करिक्युलम सुद्दां अपडेट जाता. वी हॅव अ व्हेरी गुड इंटरेक्शन विथ द इंडस्ट्री. ओके. आनी ताका लागून जी इंडस्ट्रीची गरज, हय, ती गरज तुम्ही. आनी कितें लेटस्ट शिप सुद्दां आयली वेस्टर्न इंडियान, सपोज कितें लेटस्ट आयली विथ अ वर्टिकल एक्सिस प्रोपेलर ऑर समथींग, आमकां ते सांगता थंयसर. आमचे भुरगे सुद्दां ट्रेनिंगाक आसता, ओके. ते सांगता आमकां. मागीर आमी क्लासीक फूल फील्ड विजिटा व्हरता थंयसर. बरोबर. आनी बिकॉज आमचें इंटरेक्शन इतलें बरें आहा, वी डोंट हॅव मच पेपर वर्क. एक फोन कॉल सुद्दां केल्यार दे आर एसोसिएटेड विथ आवर इन्स्टिट्यूट. सो ते आमकां भुरग्यांक व्हरून दे एंटरटेन अस एट द व्हेरी शॉर्ट नोटीस. ओके. सर, हे डिप्लोमा केल्या उपरांत ताका नोकरेच्या दृश्टीन कितें संदी आसत? नोकरेच्या दिसतान पळय, आतां 1981 जेन्ना स्टार्ट जालो पळय, तेन्ना फक्त कितें आशिल्ली गरज, गोंयच्या शिपयार्डांक मनीस जाय आशिल्ले, स्पेशलायज मनीस जाय आशिल्ले. सो दॅट वॉज द मेन एम फॉर स्टार्टींग दॅट कोर्स. बट इट हॅज गॉन ऑन टू दॅट दे फावंड दॅट द बॉयज सगळे तांकां नॉलेज आसता म्हणून तांकां आतां नेबरींग स्टेट्सान एब्जॉर्ब करपाक लागले. मागीर हळूहळू थोडे भुरगे गल्फान बी वचपाक लागले. मागीर थोडे बोटीचेर सेलिंग सुद्दां करपाक लागले. बॉम्बे वचून कंपनीनी एप्लाय करून सेलिंग करपाक लागले. 1997 मागीर आमच्याच सोसायटी फॉर टेक्निकल एज्युकेशन, इंडस्ट्रियल अँड टेक्निकल एज्युकेशन फॉर गोवा, दे स्टार्टेड एन इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅरिटायम स्टडीज. ओके. सो वन्स यू डू दीस 4 years, डिप्लोमा इन शिपबिल्डिंग इंजिनियरिंग इज एन एंट्री क्वालिफिकेशन फॉर वर्किंग एज अ मरीन engineer officer. So it is recognized by Directorate General of Shipping. So their qualification is recognized for that. So they can do 2 years pre-sea training. That pre-sea training karna pade, you can sail on all the foreign going vessels or even the Indian vessels. You can work as an engineer, 5th engineer, 4th engineer, and now
by now there must be more than 50 to 100 chief engineers on ships who have जाणे shipbuilding केला ते. So from 81 first the yards, then 97 आम्ही पहिले की आता सेलिंगूय करपा लागले. आता out of a batch which is passing out 40, around 15 to 20 go for sailing on the foreign going ships. म्हणजे तुमका खबर आसतले salaries on the ships are always on the higher side. बरोबर. So they get a very good salary. They and now what we have seen, like one more field we have started entering now. Since 2005 onwards, naval architecture आम्ही शिकयताले कोर्स कित्याक शिपयार्डान जाय म्हणून. पण आता डिझायन फर्म सुद्धा आमच्या भुरग्यांक रिक्रूट करपा लागले. आणि आता कंपनीज आसा डिझायन फर्म, एरीज मरीन, 3C मेटल, कॅपल फेल्स सिंगापूर, देन देर आर लॉट ऑफ दिस ST मरीन सिंगापूर. देन जेणे आमच्या भुरग्यांक द डिझायन फर्म्स आनी डिझायनिंग ऑफ द शिप तातूंत रिक्रूट करपा लागले. अँड द बॉयज आर डुईंग व्हेरी वेल इन द डिझायन फर्म्स ऑल्सो. म्हणजे जो कोर्स फक्त गोयची गरज भागोवपा खातीर सुरू जाल्लो तो आतां गोयची गरज भागयतना, कराची भागयतात पण त्याच बरोबर सबंद देशात आणि जगातली गरज भागयता अशी दिसता. सर हे तुम्ही नोकरीच्या दृश्टीने सांगले की एक डिप्लोमा कोर्स केला 3 वर्सांचो केल्या उपरांत हे सगळं नोकरी मेळटा. जर ताका त्या भुरग्याक अशें दिसलें की आपल्याक डिप्लोमा मेरेनूच नाका, म्हाका आपल्याक फुडें शिकपाक जाय, जाल्यार त्या भुरग्याक कितें वर्टिकल मोबिलिटी आसा? हो ट्रेंड आमी खूब पळयला. पयलीं कितें आशिल्लें, बिकॉज DTEन रेकॉग्नायज आसा कोर्स म्हणून डिग्री इन मेकॅनिकल इंजिनियरींग एडमिशन सदांच आशिल्लें आमच्या भुरग्यांक. पूण कितें खूब कमी भुरगे डिग्रीक वताले पयलीं, कित्याक शिप बिल्डींग करून तांचो मेन एम आशिल्लो हांगासर शिप बिल्डिंगान काम करतले म्हणून. सो पयलीं आय हॅव सीन अरावंड मे बी सम 10 बॉयज हॅड डन डिग्री इन मेकॅनिकल इंजिनियरींग. बट ऑफ लेट आतां ट्रेंड पळयता हांव, खुबशे लोक हायर एज्युकेशन करपा सोदता. सो आतां लास्ट इयर सुद्दां 3 भुरगे जॉइन जाले फॉर डिग्री इन मेकॅनिकल इंजिनियरींग इन गोवा इंजिनियरींग कॉलेज. सो आतां खुबशे लोक डिग्री करता मेकॅनिकल. नॉट ओन्ली दॅट, नाव आमचे भुरगे डिग्री इन नेवल आर्किटेक्चर, त्या नेवल आर्किटेक्चराची फुडें डायरेक्ट सेकंड इयर एडमिशन मेळटा. आमी 4 वर्सां कोर्स केलो. देर इज विशाखापट्टनमान इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅरिटायम युनिव्हर्सिटी म्हणून एक कॉलेज आसा. देर दे आर टेकिंग आवर बॉयज डायरेक्टली इन द सेकंड इयर. Plus in UK also there is Glasgow University. They are taking our boys directly in the 3rd year. Okay. Then there is Strathclyde University. So they have all said that, but only in UK the problem is आता मेरेन दोगूच भुरगे गेल्या कित्याक the fee structure is on the higher side. But those who don't go to UK they go to Visakhapatnam. आता till now 10 भुरग्यांनी ते आता मेरेन रिसंटली ते स्टार्टेड. ह्या वर्सा सुद्धा 4 जाण गेले. ताचे पयलीं 5 जाण अशें वचून 10 भुरग्यांनी डिग्री इन नेवल आर्किटेक्चर केला. आणि DG शिपिंग, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ शिपिंग विच कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग, दे हॅव नाव रिकॉग्नाइज्ड आवर इन्स्टिट्यूट ऑल्सो फॉर डिग्री इन मरीन इंजिनियरिंग. ओके. सो नाव देर आर कॉलेजेस, लॉट ऑफ कॉलेजेस कमिंग अप इन मरीन इंजिनियरिंग इन इंडिया इटसेल्फ. खंयचे कॉलेज? लायक समुद्रा मॅरिटायम इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅरिटायम स्टडीज, दिस इज इन पुना, मॅनेट इन पुना. सो देर ऑल्सो दे आर टेकिंग आवर बॉयज डायरेक्टली इन द सेकंड इयर. बरोबर. आणि खंयचे शिप कन्स्ट्रक्शन, बेसिकली नेवल आर्किटेक्चर, मरीन इंजिनियरिंग आणि डिग्री इन मेकॅनिकल इंजिनियरिंग. ओके. हे 3 ऑप्शन वर्टिकल मोबिलिटी. तुम्ही म्हटलं की सगळ्यांकूच पण म्हाका दिसता डिप्लोमा केल्या उपरांत ते डिग्रीक मेळना. तर डिप्लोमा खंयच्या भुरग्यांक मेळटा, की खंयच्या भुरग्याक कितली पर्संटेज मेळपाक जाय जेणे करून ताका डिग्री मेळून कॉलेजीक? नो, ओन्ली द पीपल हू आर ऑन द मेरीट दे गेट. इवन नेवल आर्किटेक्चर चडशे आमचे टॉपर बी कोण आसा पळय ते वता, कित्याक देर इज लॉट ऑफ स्कोप इन नेवल आर्किटेक्चर. इट इज अबाउट डिझायनिंग ऑफ शिप्स. ओके. सो दीस पर्टिक्युलर फील्ड इज नोन ऑल ओवर इन IIT खरगपूर, मद्रास. लोकांक अवेरनेस आसा, कोचीन लोकांक अवेरनेस आसा, आंध्रान. पूण आमच्या लोकांक चड खबर ना. म्हजीच केस सांगता हांव. आय हॅव डन BE मेकॅनिकल इन गोवा इंजिनियरींग कॉलेज. देन आय जॉयन्ड दीस इन्स्टिट्यूट एज अ लेक्चर इन मेकॅनिकल इंजिनियरींग. Then when I saw that anybody who joins as a naval arch, within 1 year he goes abroad because there is a lot of demand for degree in naval architecture. Okay. So that's the reason I did my MTech in naval architecture at IIT Kharagpur. So there is lot of demand for naval architecture.